येवकार गोवा 365च्या उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। श्रावण सोमार, मंगळारा गौरी, जिविताची पुजा, नरसिंह पूजन सारकिले उत्सव श्रावणात व्हड प्रमाणात मनयतात। श्रावणाचो पयलो उत्सव नागपंचमी। श्रावण शुद्ध पंचमी दिसा कालिया नागाक हारोवन भगवान श्रीकृष्ण यमुना न्हंयेंतल्यान सुरक्षीत भायर सरलो हो दीस नागपंचमी म्हणून मनयतात। गोंयांतूय ही नागपंचमी मोठ्या भक्तिभावान मनयतात। नागपंचम ही गोंयांत नागाची मुर्ती करून पुजेक लायतात, तर थोड्या राज्यांनी खरे सर्पाची पुजा करतात। नाग हो शेतकारांचो मित्र अशें म्हणटात, कारण अशें की सैम जे आसा ते सगळ्यांचो विचार करता। ह्या धर्तीचेर सगळे एकामेकाचेर अवलंबून असतात। त्या खातीर आमच्या शास्त्रांत दर एक उत्सव जे आसात ते पर्यावरणाच्या निगडीत आसात। नागपंचमी आमी मनयतात, त्या खातीर तेची पुजाय करतात। पुजेच्या निमित्तान ताका प्रसाद म्हणून पातोळ्यो करतात, दुदान ल्हायो घालून तीर्थ करतात। महानैवेद्य वेगवेगळे बटाट, गाजर, माडी, कणगी, मोको अशें खतखतें करता। पुरयो, सोजी अशें पालेभाजी करूनय दाखयतात। तर आयकोया आमचो जाणकार केरकार सराक। श्रावण म्हयन्यान आमकां उत्सवाची पर्वणी म्हणजे ज्यो पातोळ्यो मेळटा खावपाक, हळदीच्या खोल्यान आमी पातोळ्यो करता आनी पातोळ्यो करपाची गोंयची परंपरा जी आसा खूब वैशिश्ट्यपूर्ण परंपरा आसा। आनी तांदूळ जे आसा त्या तांदळाचो वापर करून बरोबर वाफेचेर ह्यो पातोळ्यो केल्यो वयतात आनी तेचो आस्वाद जो आसा तो आमी नागपंचमी दिसा घेता। नागपंचमी दिसा नैवेद्य जो आसा विसर्जन करपाक जेन्ना नागमुर्ती आमी व्हरता तेन्ना सुद्दां आमी वेगवेगळ्यो काजी किंवा आपले मूग जे आसा ते घालून एक प्रसाद जो करता तो तेजी चव जी आसा ती जिबेर सामकी सातत्यान उरता। तो उत्सव जो आसता तो उत्सव आमकां नागपंचमी दिसा शाकाहारी जेवण जे आसा तेतून दाळ भात आसा किंवा वेगवेगळे जे गजालींचो आमी वापर करता, म्हणजे खतखतें करता, कोण रोस करता किंवा मुगा गाठी करता, असो हो आनंदाचो सण जो आसता तो आमकां ह्या श्रावणान मनोवपाक मेळटा। खरी म्हणजे ती पुजा जी आसा ती सोर्पा विशयीची कृतज्ञता। तेतूंतलो सोर्पा भितरलो जो नाग आसा, स्पेक्टिकल कोब्रा जो आसा तो इतको दिसपाक सुंदर आसता। तो जरी जहाल असलो तरी सृष्टीच्या चक्रान तेचें म्हत्वाचें योगदान आसा, तेका लागून तेका देव रुपान आमच्या पुर्वजांनी पुल्लालो। सोर्पा कडेन संबंदीत जायते गैरसमज आसात। सोरोप मनशाक खाता, सोरोप सूड घेता, काय सोरोप मेंदू खाता, पूण हातूंत सत्य ना। भारतांत मुखेलपणान मनशाच्या रावपाच्या सुवातांनी मेळपी 4 मुखेल विचारी सोरोप म्हळ्यार नाग, मान्यार, घोणस आनी फुरशें। भारतांत फायपर चावप हें मरण येवपाची मुखेल कारण। सोरपाचेर चाबणेचेर एकूच उपाय म्हळ्यार सोरपाचेर प्रतिकारक। हाच्या भायर सोरोप चाबल्यार हेर उपाय ना। प्राणी पक्षी हे समतोल राखण्याचें काम करतात। सर्प शेतकऱ्यांचो इश्ट अशें म्हणटात, तो शेतीचे हुंदरा पासून रक्षण करता। जैवीक विविधतायेन भरिल्ले सोरोप भारतांत तांकां आडवाद ना। देशभरांतल्या वेगवेगळ्या रावपाच्या सुवातींनी सुमार 300 सोरपाच्यो जाती रावतात। तातूंतले 60 परस चड विशारी, 40 सौम्य विशारी आनी सुमार 180 विखारी नाशिल्ले आसात। नमस्कार। नागपंचमी जो सण जो आसा तो श्रावण मासांतलो पयलो हिंदू सण आसा आनी म्हाका दिसता आमचे अशे खंयचेच सण जे उत्सव ना जे पर्यावरणाक निगडीत ना अशें, म्हणजे तेका अशें टच ना अशें। प्रत्येक गोश्टीन आमचे पर्यावरणाचे काही ना काही गोष्टी जी आसा ती घेतलेली आसा। आयज आमी पळयता की पक्षी आसा, बाकीचे प्राणी आसा, रेप्टायल्सा भितून आमी पळयले जाल्यार अशे सगळे जे आसा ते पर्यावरणान कितें ना कितें काम करता। तेंचो कितें ना कितें ह्या पर्यावरणाक तेंचो हातभार आसता। तशेंच हे प्राणी पक्षी जे आसा ते मनशा लेगेकूय आसा, थोडे अशे वायल्ड हितूनय आसा। आनी पळोवपाक गेल्यार आमी जर सोरोप म्हटलो जाल्यार सर्पाच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार जंगलानूय आसा आनी घराच्या देगेकूय आसा। आतां सर्प जो आहा खंय ना असो ना, सगळे कडेन इवन सिटीन आमी पळयता, समुद्रानूय आसा, न्हंयनूय आसा, अशे वेगवेगळे सापांची जाती आसा।
आता जर आमी पयले आमचे सण जे आसा नागपंचमी सण आमी उत्सव साजरो करता, जशें आमी कितलेशेच एक हे करता पळय फादर्स डे, मदर्स डे आनी कसले कसले डे सेलिब्रेट करता, कित्याक एक सन्मान दिवपाक लागून. त्याच पद्दतीचो हो सन्मान जो आहा तो आमच्या हितून शास्त्रान दिलेलो असो म्हणू शकता. आनी तेज्या निमित्तान आतां कितें नाग हो सर्प हो दूद पिना हे खबर आसा सगळ्यांक. साप दूद पिना, ते लायो खायना, ते पातोळ्यो खायना, वो आनी कितें आमी प्रसाद करता पळय ते जेवण आनी कितें आहा तेंय खायना. तेजें जें अन्न जें आहा तें उंदीर आसा, बाकीचे रोडन्स जे बाकीचे कुडतरणारे प्राणी आसा, सर्पूय आहा आनी बारिकां पासून व्हडले जनावर खावपी सापूय आसा. तर हे तेंचें जें काम जें आसा तें पर्यावरणाच्या दृश्टीन तेंचें मोलाचें काम आसा. जें नियंत्रण ठेवपाचें ब्रिडींग जें आसा, खूब प्रमाणान ब्रीड जाता पळय तेंचें नियंत्रण ठेवपाचें काम जें आहा तें सर्प करता. आनी नागपंचमीच्या सणाक आमी तेजें पुजन करप, आतां तें निमित्त एक आसा. आमच्या हितून सगळें निमतान दिलेलें आसा की निमित्त देवाचें रक्षण देहाचें. आमी जे कितें दूद आयज आतां दूद सगळें पॉल्युटेड जाल्लें आहा, सगळें जर्सी, हॉर्लिन फ्रिजन आनी कितें तरी ते डेंजर गोरवांचे ते पॅकेटांतलें सगळें दूद आयज आमी परचेज करता आनी ते पुजेक वापरता, तेजें ग्रहण करता. तें कितें आमच्या हेल्थाक बरें न्हू, पूण पयलींचे जे ओरिजिनली आमी जे कितें करताले, जे कितें आमची पद्दती आसली ती आयज नश्ट जायत गेलेली आहा. आयज ओरिजिनल गाय जी आसा, गांवठी गाय आसा, त्या गायी पासूनच दुधाचें जें आहा तें सेवन करपाक जाय. तें आमच्या हेल्थाक बरें. A1 टायप आनी A2 टायप अशे दोन तरेचे मिल्क आहा. A2 टायप मिल्क जे आहा ते आमचे गाय दिता, आमची जी गांवठी गाय. आनी ती दुसरी जी आहा हॉस्टन फ्रिजन म्हणटा तेका, आनी दुसरी जर्सी, ह्यो गोरवां जी आहा ती भायली आसा, ती मिक्स ब्रीड केल्ली आसा, वेगवेगळ्या जनावरां पासून तिका तयार केल्ली आसा. तेजें मिल्क जे आयज वर्ल्डान सगळें आयज रिसर्च जाल्ला की ते हेल्थाक वायट आहा. तितून डायबेटीक 2 टायपचो डायबेटीक जाता, मागीर हेल्थाक म्हणजे हार्ट एटॅकाचो भंय आसा, सगळें तितून बरयलें आहा. कॅन्सर सुद्दां जाता. हे आयज हे केल्लेलें आसा डेंजर मिल्क म्हणून. आनी आमचें मिल्क जें आहा तें बरें मिल्क. सो आमचे जाणटे पयलीं पासून खबर आहा की हे दूद जें आहा तें हेल्थाक बरें आहा. जो कोण दूद पियना त्या टायमार सुद्दां देवाचें म्हणून एटलिस्ट ते घेतलो तीर्थ म्हणून. आनी तो जो पिरियड जो आसता, जे श्रावण मासांतलो पिरियड आसता, म्हणजे प्रत्येक खावपाचें कितें, म्हणजे त्या टायमार कितें खावपाक जाय हे ते अन्नाचो भाग हो आमच्या हितून येवपाक जाय. जशें पातोळ्यो जाल्यो, तशें आळू जाले, सिजन आळू आसा आनी कितें आसा, हे ज्यो गोश्टी ज्यो आहा सिजनाक, त्या सिजनाक आमच्या पोटान त्या टायमार सगळ्यांच्या वचपाक जाय. हो हेतू जो आहा तो जाणट्यांचो आहलो, कित्याक हेल्थ हें इम्पॉर्टंट आसलें आनी हेल्थाक लागून हे सगळे सण जे आहा ते तयार केलेले आसा. चडशा तालुकांनी नागपंचमी वेगवेगळ्या तरांनी मनयतात. त्या खातीर आमी दाखोवपाचो प्रयत्नय केल्लो आसा. श्रावण महिन्यात नागपंचम 4 चौगुले ग्रामस्थ देवीच्या मंदिरात ब्राह्मणाक वचून आमी पुजा पाठ करता. आमचो ग्रामस्थाचो नाग आमच्या मंदिरात भावीक भक्तजन आपल्या घरात बसता. ही पयलीं पासून जाणट्यांनी परंपरा कदंब महाराजा, आदिलशाह, शिवाजीराजे भोसले, पुर्तुगीज आनी आतां विद्यमान भारत सरकार त्या काळा पासून ही अशी परंपरा आसा. बरें, आतां ही पुजा करता पळय ते कोण करतात? तुमी करता येवन देवळान काय ब्राह्मण? ही पुजा हांगासरची नागाची जाता पळय ते ब्राह्मण करतात. ब्राह्मण करतात गर्भकुडी, देवीचे गर्भकुडी. जे साहित्य ते तुमी हय, बाकीचे जे साहित्य आहा पळय ते सगळें आमी हाडून दिता. बाकी सगळं ते करतात. नागपंचमीक चडशे पातोळे म्हटल्यार सगळ्यांक तोंडां येता पळय, ती तशें घरान करतात तुमी ते दिसा? पातोळे आमच्या सहसा करिना ते दिसा, दुसऱ्या दिसा करतात. पातोळी ते आसा दुसऱ्या दिसा आमच्या घरा कडेन सगळे म्हणजे चौगुल्यांचे आमचे जे आहा पळय
तो नैवेद्य आम्ही दुसऱ्या दिसा घरा कडेन करता, त्या दिसा आमी करिता. त्या दिसा ते तेलाचे फोडणी बी दिली नासता, त्या खातीर मागीर दुसऱ्या दिसा आमी पातोळ्यांचो कार्यक्रम उकडाप ना हय तशें कांय करिना, म्हणून दुसऱ्या दिसा हो कार्यक्रम आमी करता पातोळ्यांचो. ही पातोळी सगळ्यांक आवडटा, भुरग्यांक खातीर तरी करची पडटा. भ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारब्ध कार्ये निर्विघ्नमस्तु. इति भ्रमन्तो प्रारब्ध कार्ये निर्विघ्नमस्तु. शिवपाच्यं श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. या सकल सोडपाचे इथं भितर गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः. प्रत्येक पिवपाचे पुनराचम्य श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः. श्री पूजनम करिष्ये. हे सकल स्वरूपाच्या तत्रा दोन निर्विघ्न महागणपती स्मरण पूजनादि सकल कर्म करिष्ये. अभे नमः महागणाधिपतये नमः. लेपनार्थे चन्दनं हरितनां कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्याञ्च समर्पयामि. महागणाधिपतये नमः. धूपं समर्पयामि. वनस्पतिर्भूतो बन्धाय गन्धवोत्तमः. आघ्रेय सर्वदेवानां नुपूयाय नमः, पानाय नमः, ज्ञानाय नमः, उदानाय नमः, कर्णालाचे गोरपते महन्नांपते नमः. सांगसर वर्षपद्धतीप्रमाणे लागी 90 ते 100 वर्सां जायतले. हो उमेश नाईक याचे वडील विठू नाईक हे हांगसर पयलीं पुजा करताले. त्याच्यानंतर हे आता परंपरेन ही वार्षिक जावपाची नागाची पुजा आणि आसिमांत स्थळाची ब्रह्माची देवताची पूजा केल्ली आसा. ही सेवा मान्य करून घेऊन त्यांनी कुटुंबाक दीर्घ आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून दिवचें. त्याचप्रमाणे संपूर्ण ह्या जाग्याचो जो कितें तूं अधिपती आसा नागदेवता तुमी ह्यांचें संरक्षण करचें. ह्या बागायती फिरता आसतना तांकां संपूर्ण राखण प्राप्त करून दिवची. हो ह्या नागपंचमीचो दिसान ही सेवा केल्ली आहा ती कुटुंबातर्फे प्रतिवार्षिक येणारी पारंपारीक येणारी ही पूजा केल्ली आसा. सेवा मान्य करून घेऊ संपूर्ण कुटुंबाचे कल्याण आणि ह्या जागेत वावर करपी काम करपी कामगार आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां दीर्घायुष्य आरोग्य प्राप्त करून घेते. सर्वतोपरी कल्याण करावे. नागदेवता आसिमांत स्थळाची ब्रह्मांडी देवता तुमची अशीच कृपा दृष्टी प्राप्त जावची, कल्याण करचे आणि बरें करचे. हांव आशा कदम. आमी मूळ आसा ती महाराष्ट्रान जावन आसा. सद्याक आमी गोंयांत खूब वर्सां जाली स्थायीक आसा आनी आज नागपंचम जाल्ल्यान आमी कशें आमचे पद्दतीन पातोळी करता ते तुमकां हांव दाखोवपाक सोदता. तेन्ना पळय पळोवपाचें सांगपाचें म्हटल्यार हें आसा एका म्हणटात चून. ते पयलीं आमी चुन्न करून घेतात. तातूंत नाल्ल, गोड, तीळ, वेलची आनी किशमिश हे 5 नग घालून एक चुन्नेक तयार केल्लें आसता. मागीर जें आसा तें तांदळाचें पीठ मळून घेतलें आसता. ते थोडे पातळशे मळपाचे आसता आनी ताका लागता मागीर ते पातोळी करपाक पानां हळदीची. आनी आमची एक खासियत म्हणल्यार ही पानाचे मुखावेले पोत आसा ते कापपाचे आसना, ते तशेंच उरपाक जाय. आनी हें सगळें जातकीर पातोळी तयार जाले की ते मागीर उकडपाक दवरतात आमी हितून घालून. आनी ताजे पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार जो चुलीचो मान आसता अन्नपूर्णा देवीचो तो दिवो हांगा दिसता तो पेटयलोच आसा. तो पयलीं चूल पेटोवचे पयलीं तो पेटोवन घेतलेलो आसता. ते जालें मागीर हें सगळें तयार जालें की ते घालून उकडपाक दवरपाचें आसता. उकडून जालें की ते काडले की आमच्या नागदेवाची पुजा आसता. ती पुजा आमी हांगा करिनात, फक्त प्रतिमेची पुजा करता. तेन्ना तो नैवेद्य करून मागीर 5 सवाशिणीक ते आमी वायना म्हणून ते 5 पातोळे उठीन घालतात. तेन्ना मागीर जालें की ना ताका आमी हौस म्हणटात. आनी गोंयच्या पद्दतीन ताका चवथीच्या वेळार जी वायनां काडटात ती वायनां म्हणटात. तांकां गोंयच्या पद्दतीन ते चतुर्थी कडेन काडटात आनी आमच्या हांगा आमी नागपंचमीन काडटात.
गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः विपाचे श्री केशवाय नमः तुलसी पत्राणि च समर्पयामि नाना रत्न समाहितं कार्तः आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृहीताम् आसनार्थे तुलसी पत्राणि च समर्पयामि पाद्यं ग्रहण देवाचर 5 पोळी उद्या घालपाची पाद्यं ग्रहण देवेश सर्वक्षेम समर्व भक्त्या समर्पितं देव लोकनाथ नमोस्तुते पादारविंदेः पाद्यं समर्पयामि नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धर्मीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्यं अंजितमिनवेन्मा व्यावदशायन्मा दशायन्मा गायन्मा भवलक्ष्मीन्मा सूर्यरायन्मा सर्वचेन्द्रायन्मा जन्मजयन्मा भीमायन्मा भीमप्रकरायन्मा धार्जलयन्मा धात्रयन्मा प्रकरायन्मा प्राणदाय नमः प्रणवाय नमः प्राणनियलनाय नमः प्राणभूते नमः प्राणजीवनाय नमः प्रणवाय नमः प्राणजीवनाय नमः प्राणनियलनाय नमः तते नमः एकात्मते नाव विनायक म्हणते. म्हाका सांगात अंदाज म्हणजे कितली वर्सां जाली अशी? ही अंदाज आता एक 30-35 वर्सां सुमार जाली हे करता नागपंचम. नागपंचम म्हणजे अशी करता की आता कोणा कोणाच्या घरान नाग नासता
तेन्ना सगळे लोक ते हांगा येवन पुजा करता येतली, पाया पडटा, प्रसाद घेता, वयता. हांगासर भितूर आसा पळय हय. ते एक्चुअल नागाचे भितून काय हय, नागाचे आसा नागाचे सरपाचे सरपाचे. आनी खुबशे नाग दिसता पळय. हय, सर सपना पडटा कोणाक सर्प दोश आसा तेंच्यांनी ते हाडून घातलेले आहा. चडशे गोंयांतल्यांक खबर आसा चडशे लोकांक खबर आसा गोंयांतले. आनी हांगासर दिसाचो कितें आसता दीस सोमार आसता, सोमार उलयता. आमी उत्सव शिवरात्र एक करता आनी एक नागपंचम वर्सासून 2 करता आनी एक पुण्यतिथी आसता. पयलींचे एक महाराज आसले कृष्ण सदाची गिरिजर घेवन ताची समाधी आसा तेन्ना आमी एक उत्सव करता. नवरात्रांनी आसा ती 6 दिसा. हांगासले हय, हांगासलेच ते. न्हू ते हांगासले चडशे लागचे ना, चडशे पयसले येता. सकट चडशे दोडामार, बिचोले, साखळे अशे लोक येता. हांगासले येता पण चडशे भायले येता. अंदाज जाका आयज जो प्रोग्राम आसा पळय नागपंचमीचो तो कशा पद्दतीचो आसा? तो आतां नागपंचमी जाली की सकाळ फुडें लोक येता, पुजा करता, पाया पडटा, प्रसाद घेता, वयता. रातचे 8 पर्यंत आसता. 8% रातचे आमचे वैशिष्ट्य म्हटल्यार हें खाद्य पातोळीचें बरोबर. म्हणटकूच तेका कितें कितें साहित्य लागता अशें? साहित्य म्हणजे गंवाचे पिठाच्यो आमी करतात पातोळ्यो. आनी नाल्ल लागता, गोड लागता, वेलची पावडर आनी हळडीची पानां. हळडीची पानां ही तितून भितर जिवनसत्व आसता. तितूनच्यान आमकां तें मेळटा. पीठ घालून आमी त्या पिठाच्यो अश्यो अश्यो हें लाडटात पाती अशी आनी पंचखाद्य करून तितून घालतात आनी त्यो पातोळ्यो करता. आनी पंचखाद्य कशी करता, नाल्लाची सोय, वयली सोय काडटात धवी आनी गोड वितळयतात. लोकण्यान घालून गोड वितळयतात आनी त्या गोडान ती सोय घालून बरी भाजून घेतात. पारंपारीक पदार्थ तो आमचो, पयलीं पसून आमी ह्यो करता अश्यो. अंदाज कितले करचे पडटा घरान? आमकां अंदाज असो ना. आमी खूब करता. खूब म्हणजे आमकां सगळीं लागतात. आमच्या घरानूच मेंबर आसात आमी 10 आनी चुलत्यो चुलत भाव अशे मेळून आमी एक 14 जाणां सुमार जाता. आनी 2 खाल्ल्यार तरी पूण आमकां अश्यो आमी घरान करता खऱ्यो पूण आमीच खायना. आमी कोण आमगेर भितर सरलो जाल्यार तेकाय दितात.
मांद्र्या गांवांत नागपंचमी महोत्सव आसता. खुबश्या गांवांनी चवथी वेळार कोणाची देवी आसतात, पूण आमचो हो मांद्र्या आमी महोत्सव करता आनी हो परंपरे पासून आयिल्लो आसा. जाणट्यांनी प्रथा सुरू केल्ली आसा. ह्या दिसा सवाशण बायल्यो बऱ्यो न्हेसून करून बरी रोवून सोरून महोत्सव दितात आनी सगळे जाणां नागा कडेन हो महोत्सव दवरतात आनी जाणट्यांक बीन आमी दिवन जाणट्यांचे पांयां पडून तांचो आशिर्वाद घेतात. आनी ह्या वंशाक लागून आमी खंय दुसऱ्या गांवांत सुद्दां आसा जाल्यार आमी येतात मुद्दम आनी महोत्सव करतात. हांव आतां मुद्दम पर्वरीच्यान आयलां. आमी पर्वरी रावता. म्हज्या मावाचें बीन घर हांगा, सो आमी मुद्दम जावन येतात वंशाक येतात. कसो एक्सपिरियन्स कसो सगळ्या बायलां भितर? गांवची जी संस्कृती आसा ती आमी शहरान गेली म्हणून विसरूंक जायना. ही संस्कृती आमी अशीच दवरूंक जाय. हीच आमी आमच्या भुरग्यांकूय दाखोवपाक जाय. हाची देख आमी भुरग्यांक दिवपाक जाय की हे गांवचे जी संस्कृती आसा ती आमी विसरूंक जायना. श्रावणाचो पयलो उत्सव नागपंचमी तुमी पयलो. आता तरी जाणून घेवया आमी ह्या पर्यावरणाचें म्हत्व. हे सण द्वारे खुबशे कितें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलां, पटोवन दिलां की सैम सांबाळात. सैम आसा जाल्यार आमी आसतले. तर मेळ्या आमी गोवा 365चे अशेच उत्सव घेवन. देव बरें करूं.